everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good आणि तशीच आमी बरी आहाय. कोणी न्यू पळयताय जाल्यार तेंकां a very warm welcome to my channel. आयज न्हू म्हाजो day off, so day off as in like non-working day. आनीक आयज आज सद्या आतां 1 o'clock जाले आनी आतां हांव व्लॉग स्टार्ट करता. मॉर्निंग म्हाका मिटींग आसली, दॅट्स इट. आनीक येवन म्हणटू हांवें बेबी बा रेडी केले आनी तेका स्कॉला बा पावयले तेजे नर्सरीक. So yeah, so they are nursery Today's vlog is going to be about just like, you know, what we are doing today. Aizam kit kotta ite. So maybe ami kiten cooking ba kiten dakoitoli. So Baggio sangla apun kiten kottu hui. So ensan tekash karun kiten ranpach kushu umed yeta. Which is good for me. Maka bore kita maka, you know, like bre Goan ranli mutego bre dista haupa pasun. So yes, so तो कितें करतलो तेणें कितें हाडून दवरलेलें आहा तें हांव मागीर तुमकां दाखयतां. हांव तुमकां थंबनेलार कळलें आसतलें कितें तें. सो तें करतलीं आमी. आनी I just have like, you know, few household chores to do, like laundry आनी मागीर मामा कितें करता दाखयतलें हांव तुमकां. So guys, for those of you who haven't subscribed to my channel, please consider subscribing because you know, like most of my views are from non-subscribed people, so I don't know what you're waiting for. Tum koda rahota hai subscribe kurpa kurai ek button marai. Now I'm going to do the laundry korusai. That is like bejar rehta itlo laundry korpa, but I have to do it. So guys, at the last laundry amchi kida ke धुवन काडली mostly. हो तेल मी तुका रोखडें धुवन सगळें काडटाय कित्याक मागीर तें सुकोवपा बरें जाता. सगळो रोप भायल्यान आतां ड्रायरान घालचें पडटा न्हू, सो ताका लागून. सो गायज रोप जालो घालून मामा कितें करता दाखयता तुका. सो तें पळय नुस्त्या हें केलां आयज. कसलें नुस्तें गे तें? तें खबर ना गायज तें कहल तें. सो वेज सो Baggioन हाडलें नुस्तें. हांवूय नोका हांव बरें नुस्त्या बुस्त्या हांव तितलें ओळखना. सो या पळय हें नुस्तें मसाला पासो लावन दवरलें तें. आनी कितें केलें की तुवें आयज? भाजी कहली. सो भाजी केली तें नायस. भाजी केली तें मिरसांग घालून सोय आनी भाजी कोरी जाणाय ती हें पळय बटरनट स्क्वॉश आसा पळय. सो तेजी बरी लागती घालून बरें सारकें गोड कशें लायक pumpkin type. So yeah, तुम्ही ट्राय कराय सुंठ घालून. मागीर कोण कितें कोडी हा म्हणटा ठीक हा गोंयाचे आनी तें हा आनी शीत कोडी जाताय चड. आतां हांवें करून ती बोडकां कोडी करून कोत्ताली गो ती म्हळ्यार कोडी हा म्हण हांवें करूं ना. ती म्हाजी बेश्टो कोडी जाताय चड. कोण हाय आमगे आमगे कोण जेयना काय Baggioक दिल्लो कांय जेयना. तो एकू पाट्यात जेयतलो आनी जालें. हांव म्हणटू जेयले. आमी लेट चाव पिताय गायज. सो आमी चड लेट आमी उठटाय लेट न्हू अशें करून ऑफ बाहाय तेन्ना. आनीक सो आयज म्हाका सकाळीं मिटींग आसली. लायट ब्रेकफास्ट कसो केलो आनी मागीर हांव येयलें आनीक बेबी रेडी केलें आनी मागीर तेका रेडी करता म्हणल्यार ते सायडच्यान चाव पिलें आनी लेट जालो लायक 11:30 कितें जाली. सो त्या म्हणसर पोट भरलेलें हांव उठता आनी कांय अशें करून मागीर आफ्टरनून जेवपा बेश्टी लायट कितें खाताय मागीर आमी अरावंड 7 o'clock बा तशें जेयताय आमी. मामा बा आहा जाल्यार मातशें डिफरंट जाता स्केड्यूल लायक ऑफ आहा जाल्यार डिफरंट जाता स्केड्यूल. सो आतां ती फ्राय करता. बेबी घेवन येयली स्कॉलासून पळय आनी ते बोडी हाडल्या रस्ते आयली. फिशींग कोत्तूय तें घेवन ते सायडच्यान यो रे ऑल्त मान थिंग रावूंक जायना तुका. सो या आयज कितें केलें गो तुवें? कितें प्लेन केलें आनी कितें केलें? कोणा बारून केलें? टिचरान. कितें केलें टिचरान? ओय नायस केलें तुका. तूं दोळ्यां घालची. नायस केलें तुका. हापी ते स्टीक कहली गो? फिश घाला. फिशिंग करपा हाडल्या?
आवय माझ बाई फिशिंग करू लायक मुगे तेका तुझ्या पापान आनी दाडान हात दवरला कितें फिशिंगाचो. बी आपणाचे लंच कोत्ता. आ लंचा हात तेका आयज हें किनवा केलो तेका. केन्नाय कोत्ता तेका हांव तो बरो लागता तेका. तितून चीज बा घालता तेका मातशें गोठाय. आज सद्या ते नाचोन खाता नाजाल्यार तें अशें करून बसोन खाता एक कोडे. कित्या तेजें हें आहा तें टेबल आहा तेजें तें मातशें हें जालें वॉबली कशें आहा तें सो तें काडलां आनी तेका लागून आतां तेका टेबल ना सो तेका बेश्टे अशें करून चॅराचेर दवरताय. आतां सद्या तें हिंगा तिंगा धांवता तें मातशें हें जावन येयलेलें आहा चड एनर्जेटीक आहा कशें तें न्हू गो पळय लास्ट तेणें काबार केलो तें क्लॅप कोराय. क्लॅप कोत्ता येता तेका आमी. तेणें आख्खें फिनीश केलें पळय. वेरी गुड. तें न्हू केन्नाय आख्खें खाता केन्नाय मोती मारल्यार कांय खायना. सो केन्नाय तें बेश्ट फ्रुट्सांचेरूच रावता. तुमी जाणाय आसतलीं भुरग्यांक कितें तें तेंका जाय जाल्यार तीं खाताय ना जाल्यार तीं खायना. एन्ड स्पेशली लायक दीस एज ही एजीर तीं अशें करून तेंची पिकी खावपाचें हें ना तें ना करून आनी ते आतां न्यू फूड टेक्स्चर्स बा आतां आनी एक्सप्लोर कोत्ता न्हू ते. सो ते आनी हें जाता म्हणजे हें खायना तें खायना आपणा हें जाय तें जाय तशें. बट तेका अशें करून न्यू करीत रावता लायक न्यू टेक्स्चर्स इंट्रोड्यूस कोत्ता न्यू लायक दुसरी भाशेन तांती तोवप तशें नाजाल्यार एक जाल्यार एकू खायत रावताय ती एक दिल्यार मागीर दुसरी खायनाय. सो तेका लागून मोदें चेंज कोत्ता. सो शीत बा तेका एवरीडे शीत दिना मोदें अशें करून किनवा ओ पास्ता तशें करून. सो या आपणा पूण लायक मोन आहा जाल्यार खात तें आं नाजाल्यार खायना. आतां पळय नुस्तें हाडलें तूं खाता ओके. सो तेंकां गायज तेंकां हिंगा हें दिताय दर. हो कोण ग्रीन गान खाता कोण हांव रेडी करून दवरता बॅज्यो. फास्ट जातलो मागीर आमकां क्रिस्मास थिंगां वचपा जाये. सो तेका लागून हांव हें क्लीन बा करून दवरता तेका. हांव जस्ट लायक टायम लॅप्स कोसता पळय तुमकां. हॅलो गायज खुश आहाय तुमी. आयज आमी हें कितें रे आमचें कितें म्हाका नांव बटर गार्लिक कोत्ताय गायज आमी. बटर गार्लिक हें प्रॉन्स. सो एक पाट हांवें केलेले ते रुमाक लायक जाली खूंय सो तेका कोते जाय. सो आतां हांव कितें कोत्ता आमी सगळ्यांक कोत्ता. सो म्हाका खबर ना क्वॉन्टिटी कितली घालपाची कितें तें. सो हांव एक बायलेचें हें पळयता कितें रे आमचें ब्लॉग हें कोत्ता रील कशी कोत्ता. सो तेजे चोवन हांव कोत्तलो. ती अशें करून बरी रांदपी ती कळटा पयल्यारू तें नांव हांव दाखयता मागीर तेजेर. ते हांव अशें करून जाय तें बा पळयता. सो तो गायज अशें करून तो चड रांदपाची बा तितली विडियोज बा तशें करून पळयना. बट ती आमची गोवन बायलेच तो युट्यूब आहा आनी इंस्टाग्रामारूय आहा ती लायक बरी फेमस आहा ती आनी तेंच्याच गांवची ती. सो होय म्हाका जाता गो हांवें भायले चोयल्या कोणी युट्यूबार पयली जायत. सॉरी हांव तूं चोयता जाल्यार हो ब्लॉग. सो या गायज सो तो तेचेंच पळयता अशें करून रांदपाचें. सो कशें करून ती बायलान आतां रिसंटली तें अशें करून न्यू सिरीज कशी स्टार्ट केलेल्यो बायलान रांदपाच्यो केड टायप कश्यो ते लायक जाता. सो तेजी पळोवन कोत्ता तो अशें जाल्यार तो रांदून हांवें तुमकां सांगलां पयलीं तो रांदूंक म्हाका तितली वचना. आनीक गायज हांव रांदीत न्हू म्हाका रांदूंक लायता तेका लागून रांद गायज. सो आनी एक पाट आपूण पळयतालो आपूण हे कोत्ता पडपाक लागलो आपण करपाक जाय. आनीक मागीर ते पळोवन तेणें अशें करून ट्राय केल्यार आमी तेणें केलें तें होरें सारकितली बॉल लागलें लायक कशें ट्राय केलेलें लायक बेश्टें तें म्हाजें न्हू हांवें पळोवन केलें तें कॉपी केलां. सो तें म्हाजें म्हणून जायनाय पूण कित्याक तें कितें घाल्लें तें हांवें सेम घाललां आनी होरें गायज ती इतली बरी लागली म्हाका सारको बेस्ट सारको. सो आतां आमी कोत्ताय तें
तो कोत्तलो आनी तेका हांव हेल्प कोत्तलें ना ना गाईस आमी दोगांय कोत्ताय मेळोन हांव हेल्प कोत्ता तूं आमी दोगांय मेळोन करुया ओके दोगांय मेळोन करुया बट हांवें केली सो तुमी पयलें आसतलें क्लीन केलें ती क्लीन गाईस तेणें केलें सो हांव न्हांवोंक गेलोलो त्या टायमार ते म्हणून आपूण क्लीन करून दवरता तुका हांवें म्हणलें ओके हेल्पर आसो तो हॉल हेल्पर आसो तो पळय हो येयलो आमचो थर्ड हेल्पर हापी हेल्प कोन्ना अशें दिश्टी पडटा यो अशें हापी हेल्प कोन्ना डाक हेल्प कोन्ना केस कितें जालें त्यो तो आधी पोकेमॉन एक भोंवतालो तो मिस्टर मायन म्हणून गायज संडे आमी मिसा गेलेलो न्हू मिसा गेले तेन्ना आमचे एक सबस्क्रायबर मेवलेलो आमकां दिसता म्हाका वास्कोची म्हूण ती बायल आनी अशें करून वेरी नायस आं अशें करून बरें आमकां तें जापायली आमी तुमचो व्लॉग पळयताय म्हणून आमी बरें दिसलें मेळोन ती सच अ लवली मुमेंट कसो तो हय तेचें नांव मारी स्विडनची आमचे सगळ्याचे व्लॉग्स पळयता खंय ती इट वॉज रियली नायस आनी आमची बायकूय जापायल तें आमी मिसा हाली आमची इगोर्जे हॉलिवुडान सो ती बायल्यान मेवली आमकां हय सो तेन्ना आमकां मेवली ती थँक्यू मारी चड आनी चड देव बरें करूं आमचो व्लॉग पळयता म्हूण तो आतां आमी वयताय आतां आमी स्टार्ट करतली गायस सी यू पोट घालपाचें चडसो लोक जाण आसता न्हू मिरिया पेपर आतीर लागत Isso ela ponte não? Squeezing the lemon. So guys, mama म्हाका हेल्प कोत्ता हे सायडीच्यान हांव हें कोत्ता म्हणल्यार हें करपाक सो लसूण ती कातरून दवरता बारीक बारीक चॉप्स करून घालय तेजे मातशें भिता ह्या सुरयेन बोटा लागत हय गाइस हे थोडे चिली फ्लेक्स आहेत ते थोडे घालताय हितून मागीर एक सायडीच्यान चोणी जाता एक कुकरान आनी एक सायडीच्यान हें जाता सो गाइस तेल घालता बटर घालून पयलीं वाटर घालताय काय सो पयलीं बटर घालताय ताणी गडबडीन हें तेल घायलें हांवें कितलें बटर रे बटर इतलो घालताय बाई आनी तूं कितें सांग गायज आपण हें कोत्ताय आमी तो हें घालतालो बटर घालतालो तेन्ना सोमतो हितूंतल्यान स्टीम येयली हांवें काडलें वचोल बसलेलो म्हाका खोले हांवें काडली खंय बरें नाहरी म्हणून ती भायर मारपाक लागलो सो बटर सारको मेल्ट जालो तो दाखयता तुमकां आनी तितून पळय ताणें हें घायलें प्रॉन्स घायलें जेवपाय आमगे जेवपाय आनी गायज आमकां आनी कोणें कमेंट मारला तेजें नांव कितें रे रोनिशा दिसता म्हाका रोनिशा सो मॉकटेला रेसिपी करून घाल म्हणून सो रोनिशा अरे ट्राय माय बेस्ट सो रोनिशा आमी येतली मॉकटेल्सा रेसिपी घेवन रोनिशा म्हणटाय तेका तुका अशें करून कितें हें आहा प्रेफरन्स आहा ती तूं थिंग कमेंटान घाल हांव ट्राय करता करपाक हय सो आमी कोत्तोल तें मॉकटेलाचें थँक्यू फॉर युअर कमेंट आनीक या थँक्यू फॉर द सजेशन एज वेल आनीक मे गॉड ब्लेस यू लिंब घालता ना राव रे सारकें जावं गो कांय जायना सुंगटां रिचार फ्लाय रिचार फ्राय चड बरें लागता रिचार्ज इज किंग म्हणून पण म्हाका रूच येयली रिचाराची मागीर बाळ करूं लायला गो भाव रिचार बरो करता आगे हांव कहलें दिलें गे हांव थिंगी कितें करता आसको म्हाका तोंडा कडेन येयली स्टीम येयली तेजी येयली हें कोत्ता बंद कोत्ता सांग गे सबस्क्रायबराक कितें करता ती कितें तोंड कोत्ता खावपाक आतू बजली तू झाड लावन गेली हांव तिंगी
करू पुरो पिंटा हांव येयला न्यू शेफ हांव कोत्तालो न्हू कितना कितें मातशें कोरो हेवी गाय राव मामा सांगतोली होरे कोत्तालो जाल्यार आतां कोण म्हाकूच कोतोल गो ना गे आतां कोत्त घेतो कितें आतां म्हळ्यार आयज पयलें तेका आनी एक दीस केलें दिसता न्हू घालचेंच पयर हाडून तुवें कितें खावून घेतली बीफ हय बीफ आनी एक पार्ट सोंगटी केली न्हू ती हें तिसरी पार्ट तुजें न्हू केन्ना केन्ना उरतलें तिसरी पार्ट हें मूड बरो आसूं जाय तुजो आयज बरो मूड आसतलो पयर हाड बिरयानी करून घे केन्ना रे बिरयानी केली ह्या रुमान सोदा पिता सोकां चोकून ती मातशी कूक जावपाक जाय आनी तुमकांय रूच येता आसतलें पळोवन सारकें येयली आसतो रूच सो कोराय गायस तुमी कोराय ट्राय कराय पूण हें अशें करून शीताफळ खावपा न्हू तेन्ना रे ना शीताफळ बबल लागपान तें ते बेश्टे खावपाचें बेश्टें खाल्लें न्हू तें पूण हांव खावपी शीताफळ बिर्याणी करपा बाबा खावपाक न्ही गोंय पितलो गोंय पितलो गोंयांत काजार आहा न्हय काशेरी नाका ना जात तें जाली प्रॉन्स आतां हांव तुमकां दाखयता गोल्डन सारकी व्हेरी व्हेरी नायस क्रिमी आनी गोल्डन सो गायज आतां ट्रान्सफर केलें आनी आमचो शेफ येयला ट्रान्सफर कोत्ता थिंगा बॅजो गार्निशींग कोत्तालो आमचो शेफ येयला आनी शेफ हें कोत्त थंय गार्निशींग कोत्त थंय आता हेजी मोदी घाल आणि लेमन वेज झाले लेमन वेज कुलेर आण मरे ते सारकें उकडलें पळय रेस्टॉरंट स्टायल केलें तेणें सोमतें तूं काय सांगलें मुगो हाटील दिसांनी कोत्त तें बरें करूं जाय देरो टेस्ट पळय रेडी गायज टेस्ट करता Perfecto. सो गायज आतां हांव ट्राय करता पळोवया बेस्ट लागता गुड गुडू पास केलो तुवें बेजोको हय सदां कोर सांगात हय सोदां करचें तेका लागून काय हांव कितें सांगता तुमकां रांदूंक काडना रांदलो म्हणटा पळय रेस्टॉरंटातून येयलें दिसता जेवपा गेलें काय दिसलेशें दाडा आपयता दाडा टेस्ट करपाक दाड टेस्ट कोत्ता हेण आपणाक टूथपीक बाळलें आता बरे भाशेन खावपा जाय डिसेंट ओके बरें हा पास केलो पास जालो आ सुंगटां वॉट कसो लागलो बरो लागलो बरो लागलो गो बॉल लागोन गो आ तेका बॉल लागोन तेका मातशें हें लागलें तितून पेपर हा न्हू सो पेपरान तेका मातशें तीक लागलें दिसता गायज कशें दिसलें तुका खावन टेस्ट ऑफ हें गोवा सो टेस्ट सारको बेस्ट आहलो लायक रियली टूक मी बॅक सारकें रेस्टॉरंटाक कशें क्या बात है आनी सारकें वेरी लायक वेरी यू नो अशें करून वेरी गार्लिकी बरें बटरी बरें क्रिमी सगळें बरें प्रोपोर्शनेट कशें आहलें बरें पडटालें कशें सो या वेल डन थँक यू सो गायज तुमी ट्राय कराय तेणें इन्स्पायर जावन ही रेसिपी केल्या आनी कोणाची सो तुमकां ओरिजिनल रेसिपी पळोवपाक जाय जाल्यार तें घाल गो थिंग सकयल सो तेचेर तुमी थिंग वचोन पळयाय ओरिजिनल रेसिपी
आणि ही आमची म्हणतो आम्ही इन्स्पिरेशन घेऊन केल्या मध्ये पूण हांवें आख्या तेच करून हांवें कितें कशें करून दुसऱ्याचें हें केलां फ्युजन केलां न्हू ताणें मातशें आपणाचें हें कशें केलां फ्युजन मातशें डिफरंटली केलां मातशें बट तेच इन्स्पिरेशनान केलां तुमकां न्हू अशें करून कितें आमी ब्लॉग केलेले लायक हाय बा अशें करून कितें लायक मे बी कुकींग यू नो लायक कुकींग कितें म्हणटाले तेका रेसिपीज बा तशें करून कितेंय जाल्यार सांगाय पळय हा शेफ Chef Rams is here. So yeah, so maybe तो होतलो. So तेच एक आमी हें ओपन करतो न्ही लायक कितें तें घालताय तें. Oh guys, शीत सांगना काय कशेंच सांगना काय शीत कित्या शीत चिकोप जाल्यार तें करून लायता आनी शीत मोव जाता हांव मुद्दम मोग करतलो. सो या सो आमच्यान सिरीज करूं जाताय तेज्यो तो कुक करतो तुमी तेका रेसिपी सांगा आनी तो कुक करतो ते हे कुकू म्हण न्हू कितें आनी दुसरें अशें करून कोणें आतां पळय हाटी हें सांगलें पळय कॉकटेल कितें सांगलें मॉकटेल सांगलेलें ताणें सो आय ट्राय कोण तें चेडू रोनिशा कितें कोहली करपा ती सांग हांव ट्राय करता ती करपाची ओके सो तें कमेंट केल्या पुरो खंयची कोहली ती आय ट्राय माय बेस्ट आमी ब्लॉग कवर करताय आनीक yeah, we will see you guys in our next vlog. Stay tuned. Consider subscribing and sharing the video to your family and friends. And yes, guys, we will see you in our next vlog. Begin with ami anek vlog gyon. Until then, share kindness and let love guide you. Hasta la vista. Bye bye.